आयच्या शुभ वर्तमानांत स्वताक उबो रावलोल्या जुआंवाक मरण भोगचें पडटा तें आमकां नियाळूंक मेळटा. जुआंव एक सात्वीक मनीस आसलो आनी सर्वेस्पराक वाट तयार करूंक आनी पोरजेच्या जिवितांत बदलणी हाडूंक वावुरलो. प्रमाणीकपणाचो रस्तो चलून स्वताक गोवायतो जालो. हेरोद आपलें वायट तो तोंडार सांगतालो देखून हेरोद्यासा उदेशी ताका मरण भोगचें पडलें. हेरोद जुआंवाक पयलोच जिवेशी मारूंक सोदतालो, पूण लोकांचे भिरांतीक लागून फाटीं सरलो. सदांच कोडू लागता, देखून मनीस स्वता तावन पयस रावंक सोदता आनी फोटिंगपणांत बुडोन रावता. जुआंव बाप्तिस्तान जिविताचे बदलणेक संदी दिलोली, पूण हेरोदीन आनी हेरोद्यासान ती वगडायली. आमकां दर एकल्याक जेजू प्रमाणीकपणाचो रस्तो धरूंक आनी भियेनासतना काळजीदारपणी स्वताक गोवाय दिवंक उलो मारता. जेजू आमकां म्हणटा, कुडीचो जीव काडटात तांकां भियों नाकात, कित्याक तांच्यान आत्म्याचो जीव काडूंक जायना, पूण आत्म्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक एमकोंडांत नास करूंक तांक आसा ताका ओदीक भियेयात. 1973 वर्सांत वालेन्सिया नगरांत स्पेन देशांत पेद्रू आरुपे जो जेजुईत संस्थेचो सुपिरियर जनरल आसलो, उलोवप दितना त्या जमात्याक सांगता, आमचें शिकोवप विद्यार्थ्यांक दुसऱ्या सेवे चाकरीचें जिवीत जिवंक घडोवन हाडपाक गरजेचें. तो मुखार म्हणटा, मनीस फकत आपल्यापणाचें जिवीत जियोवपा सोडून दिवंक जाय आनी देवा पासत आनी चड करून सुम्या जेजू क्रिस्ता जाणें दुसऱ्या पासत आपलें जिवीत कोच्चिलें ताचो उदाहरण घेवन आपलें जिवीत जियोवंक गरजेचें. जरी तर आमकां देवाचो मोग अणभवूंक जाय जाल्यार पेद्रू आरुपे म्हणटा, आमी आमच्या ल्हानांतल्या ल्हान भावा व भयणीचो मोग आनी सेवा करूंक गरजेचें. हें पेद्रू आरुपेचें चिंतप मनान दवरून मनशांनी दुसऱ्यांची सेवा करचे पयलीं जेजू क्रिस्ताची खरी भाव भयण जावंक गरजेचें. सांत इनास लॉयलाच्या जिवितांत नदर मारल्या ताचे स्पिरिच्युअल एक्सरसायज ह्या पुस्तकांत आमकां दिसून येता की ताणें जेजू क्रिस्ताचो खरो मोग आपल्या काळजांत तावन केलो आनी हो मोग ताणें आपलेच भितर दवरूंक ना, पूण ताणें आपल्या जिवितांत दाखयलो. आयज आमी आमकांच विचारुया, सांत इनासा भाशेन जेजूचो उदाहरण घेवन कशे भाशेन म्हज्यान दुसऱ्यांचो मोग आनी सेवा करूंक जाता. तो सांत इनास लॉयलाचें जिवीत आमी आमच्या दोळ्या मुखार दवरून जेजूचे खरे पाटलावदार कशे जिवन आनी सेवे चाकरीचें जिवीत जिवंक तयार आसूंक दर एकल्या पासत आयच्या मिसाच्या बलिदानांत फावो ती कृपा आनी बळ मागुया.